So if you are using a mobile, which is a simple mobile to only receive phones and give calls back, it is a very good gadget. Correct. But if the same gadget is continuously used on your phone, on your ear, which has got all these things like GPRS systems, your internet and whatever, Wi-Fi, this, that, whatever is available, it warms up more. And that heating and electromagnetic field causes more problem today to the ear. त्यामुळे हांव अशें म्हणना वापरू नकात. पण डॉक्टर तुम्ही मेसेज इतलो स्पष्ट सांगला, इतको स्पष्ट सांगला की आय थिंक आय कॅन से इट इज अ लाऊड अँड क्लियर मेसेज की गरजेप्रमाणे तुम्ही तुमचे भ्रमणध्वनी किंवा सेल फोन किंवा मोबाईल जे फोन असतात ते वापरात, त्याबद्दल कांयच दुबाव ना, वापरू नये असो प्रश्नच येना. पण महत्वाचे म्हणजे हाची जी वापरपाची आसा ते तुमच्या मर्यादेन दवरा, तुमचे गरजेप्रमाणे दवरात. लोक वरांच्या वरां उलयत रावतात किंवा वरांच्या वरां सॉंग्स आयकत रावतात आणि खुबशे फावटी अशे डॉक्टर आय वूड जस्ट लायक टू एड यू की खुबशे फावटी अशा लोकांक जांकां व्हडलीशी गरज ना ते सुद्दां अशे तो घेता म्हणून हो घेतात, ताका ब्लॅकबेरी जाय म्हणून हाका जाय किंवा हाका अमको जाय म्हणून ताका, अशा पद्दतीचे फोन गरज नासतना स्वता कडेन कॅरी करनाका. जितको तुमचो फोन सादो जाचेर तुम्ही फोन घेवं शकता, उलोवं शकता किंवा मेसेज धाडू शकता, दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. That is judiciously used can take you in a long range, safe and a healthy profile. जर तुम्ही अशा पद्धतीचे तुमचे जितके सॉफिस्टिकेटेड डिवाइस असतले त्याचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जे आसा ते चड आसा आणि कालांतरान म्हणजे रोखडेच जावचें ना ते, पण कालांतरान तुमच्या नर्वाक आणि कानाच्या आयकपाची जी यंत्रणा आसा ताका त्रास जावं शकता आणि फुडें घडये तरेतरेची दुयेंसां जावं शकता. म्हाका दिसता हो मेसेज तुम्ही लक्षात दवरून एक आमी ल्हानसो विसव घेवया, एक ब्रेक घेवया आणि परतून सुरू करूया. Newsy Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals, towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीचो हो उर्वरित भाग, पहिलो भाग जाल्लो आसा. एक ल्हानसो विसव घेवन आमी आतां तुमचे बरोबर परत आयल्या. आमचे बरोबर आसा डॉक्टर मिलिंद दाभोलकर, ENT सर्जन, म्हणजे कान, नाक आनी ताळो म्हणजे ताका घसो म्हणटात, ताचे तज्ञ डॉक्टर. कानाविषयी, नाकाविषयी आणि ताळ्याविषयी जसे टॉन्सिल्स किंवा फेरिंजायटीस अशा पद्धतीची जर तुमची कितें दुयेंसां आसात, आयकपाचे कितें प्रॉब्लेम्स आसात, जर श्वास घेवपाचे म्हणजे नाकान कितें सायनस आसा किंवा पॉलिप आसा किंवा अशा तरेची जर तुमची समस्या आसा जाल्यार मुजरत फोन करात. फोन करतना परत एकदा सांगता, तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात आणि आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. कॉल आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या विचार, ऐकू येता? हय. हॅलो. हा विचारात. हा दोतोर गुरुदास नायक उलयता फोंडेच्यान. गुरुदास बाब विचारात. दोतोर प्रॉब्लेम आसा की गेल्ले एक 15 वर्सां पयलीं न्ही आमच्या घरा कडेन थंय घर साकोरड्या म्हणून थंय एकदां वीज पडलेली आनी हांव पडलो तेन्ना. पडलो म्हटल्यार घरान पडलो आणि तेन्ना पासून म्हाजे नर्व्स जे आसले न्ही, सेन्सिंग नर्व्स आसले न्ही, ते गेले. स्मेलिंग सेन्सेस आसले ते गेले आणि जवळजवळ एक 6 म्हयने म्हाका कांय स्मेलिंग सेन्सेस येनाशिल्ले आणि खूब त्रास जातले डॉक्टर. मागीर हांव GMC मेडिसीन गेलो आणि दोतोरांनी दिले मेडिसीन पासून चालू आसले. आणि अजून पर्यंत प्रॉब्लेम मेन म्हणल्यार अजून कितें जाता जेन्ना हांव सकाळ फुडें उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाजी एक लेफ्ट हँड सायड नॉजल जे आसा न्हू सदांच ते भरलेले आसता नाकान. नाक जे आसा एक सायडीन हांव जेन्ना एक सायडीन न्हिदलेलो आसता आनी सकाळ फुडें उठ्ठा तेन्ना म्हाका सदांच सामकी तकली म्हणजे एक 5 मिनटां म्हाका त्रास जाता सारके. आनी डॉक्टर सदां नाक भरलेलें आसता आनी नाकान ते खवळे जावन येता. तर कितें सजेशन? बरें, बरेच इंटरेस्टिंग केसीस आसा तांचे. वीज पडिल्ली आनी तेन्नाच्यान हें सुरू जाला. हिस्ट्री खूप पयलींच्यान आसा. हय हय. सांगपाचें म्हणजे वीज पडिल्ली तेच्या मागीर ते पडले आणि त्यांचे नाकाचो स्मेल गेलो, हो पयलो पार्ट आसा. तर जेन्ना आमी अशें उलयतात तेका आमी टर्म अनॉझमिया म्हणटा. अनॉझमिया म्हणजे तुमच्या नाकाची वास घेवपाची कॅपॅसिटी झिरो जाता. किंवा नाक आमी 2 गोष्टी खातीर यूज करता. वन इज ब्रिदींग, सेकंड इज वास. तर जेन्ना वास घेवपाची कॅपॅसिटी गेली याचा अर्थ एक फंक्शन त्या नाकाचो गेलो. युजली असो प्रॉब्लेम 2 गोष्टी खातीर जावं शकता. एक तर क्रॉनिक नाकाचें इन्फेक्शन, ज्याच्या कारणान जी बारीक बारीक नसेस असतात नाकाची ती डिस्ट्रॉय जाता. किंवा ट्रॉमा म्हणजे आपटप, आपटलो, मार बसप, ते ट्रॉमा. बिकॉज नाकाचे नसी आहात ते सगळ्यान बॉडीन सगळ्यान ल्हान नसी असतात. त्यांचे रनिंग फक्त हांगाच्यान हांगापर्यंत म्हणजे मेंदूच्या ह्या पार्टांतल्यान हांगापर्यंतच येतात ते. सो दे आर व्हेरी शॉर्ट नर्व्स आणि दे कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेट कॉल क्रिबिफॉर्म प्लेट. तर ती फ्रॅक्चर जावपाचे चान्सेस खूप असतात ट्रॉमा. तर ती जर का फ्रॅक्चर झाली ज्याच्या कारणान ती नसी कापल्यो गेल्यो
जाल्यार हो अनॉस्मिया म्हणून प्रकार ट्रॉमान जावं शकता किंवा क्रॉनिक इन्फेक्शन परत परत इन्फेक्शन जावन ते नसाक लागून 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 तेंचे डिस्ट्रक्शन जावं शकता. आता हेंचो अनॉस्मियाचो प्रॉब्लेम असो आसूं शकता. दुसरी गोष्ट जे म्हणटात की तांकां नाकान एक पागचो शेमूड येता तो एकाच सायडीन येता जाल्यार तो मोस्टली सायनसांतल्यान ड्रेनिंग आसतलो. त्याच्या खातीर एक सिटी स्कॅन करून तेंच्यांनी एक्झॅक्टली दुयेंस खंयच्या सायनसांतल्यान येता ते पळयल्लें बरें. म्हणजे यू कॅन मॅनेज दीस म्हणजे सायनसायटिसचो प्रॉब्लेम तो एक वेळ मॅनेज करूं येता. आणि जशें तुमी सांगलें की जर नर्व समज कट ऑफ जाल्या जाल्यार मातशें ताका कितें तरी अनॉस्मिया अर्ली स्टेजान मॅनेज करूं शकता. खूब लेट स्टेजान एकदां डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार खंयचोच डॉक्टर ताका हेल्प चड करूं शकचो ना. बरें डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 हां फातर जाल्या वखद कितें खंय फातर जाल्या पोटांत म्हणजे मुतखडो म्हणटा तूं काय पित्ताचे फातर म्हणटा काय पिता फातर हा बरें आसा बाब मातशें कितें आसा आयचो जो आमचो तज्ञ दोतोर आसा तो कानाचो आसा. कान नाक आनी ताळो हाचे संबंद मातशें कितें दुयेंस आसा मातशें विचारात. दुसरे फावट आमी तज्ञ दोतोर आपयतले तेन्ना मुजरत हो प्रश्न विचारात. ओके ओके चल आतां होच प्रश्न हांव मातसो तुमकां वेगळ्या तरेन विचारता. आतां ताणें म्हणजे कानान फातर जाला आय मीन पोटान फातर जाला. समजा कानान फातर गेलो ल्हान भुरग्यांच्या किंवा फॉरेन बॉडीत जाका म्हणटा कॉमन प्रॉब्लेम हाव यू गो हेड विथ दीस टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स. ओके तांकां वायट दिसचें ना की आमी तांचो प्रश्न म्हणजे फातराचो फुडें व्हेला. ओके कानान फातर भितर गेलो जाल्यार इट इज ऑलवेज बेटर की कोणी घरांतलो मनीस ट्राय करप सुद्दां चुकीचें. ट्राय सुद्दां करप बिकॉज कित्याक चुकून जर का फातर इयर ड्रमाक लागलो आनी फुटलो जाल्यार इयर ड्रम जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जावं शकता. त्यामुळे डेफिनेटली कोण तरी ENT डॉक्टर तुमच्या शेजारी आसा तेका वचून दाखयल्लें बरें. दुसरी गजाल जर का फातर आयज रातचो गेलो 12 आनी इमर्जन्सी धांवपाची गरज आसा कांयच गरज ना. फाल्यां तेका क्रोसीन किंवा कसली गुळी दिवन जे पेन जर का जाता ते कमी करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्दां तुमी दाखोवं शकता. कांयच प्रॉब्लेम ना. आता इन्सेक्ट किंवा किडो बिडो असो कितें गेलो कानान आनी तुमकां सायडीक जर का डॉक्टर ना जाल्यार कानान तेल घालप उत्तम उपाय. आता हेच्या पयलीं सांगिल्लें कानान तेल घालप ना पण ह्या गोष्टीन कानान तेल घालप इज उत्तम उपाय. फक्त तुमच्या कानाक कितें दुयेंस पयलीं आसूंक फावना म्हणजे कानाच्या पडद्याक बुराक अशें बी कितें आसलें जाल्यार प्लीज ऑयल घालूं नाका. जाल्यार मागीर इमर्जन्सी खंयच्या तरी डॉक्टराक दाखयात. नाजाल्यार ऑयल घालून रातचे 2 3 सुद्दां आमचे कडेन पेशंट येतात सडनली इमर्जन्सी कॉल काडपाक तर ते सुद्दां काडूं शकता आमी. नाजाल्यार तुमी घालून तो किडो मरतकूच सकाळी सुद्दां येवन आमी काडूं शकता. कांय प्रॉब्लेम जायना. डॉक्टर अतिशय महत्वाची माहिती तुम्ही दिली. आमकां एक प्रश्न आयलो सर. हॅलो हॅलो डॉक्टर. हॅलो हांव एल्मा फेर्नांडीस फोंडेच्यान उलयतां एज 35 इयर्स. डॉक्टर म्हगे ताळो न्हू परत परत दुखता अशें थंड बंड कितें थंड पियेल्यार आनी अशें म्हाका रोखडो ताळ्याचो प्रॉब्लेम जाता अशें हें बी येता स्पर्टम फेलेम बी येता म्हाका. अच्छा कितें काम करता. हॅलो डॉक्टर कितें हांव काम हाऊसवायफ. अच्छा हांचो प्रश्न आसा की तांकां थंड बीण पियेल्यार परत परत त्रास जाता. बरोबर. आता लोकांचो कन्सेप्ट असो आसा की थंड पियाले की आपल्याक थंडी जावपाकूच जाय. थंड आनी थंडी हे दोन्ही वांगडा आसपाक जाय. पण कन्सेप्ट असो आसा की थंड पियल्या खातीर थंडी कित्याक जाता हे कोणाक विचारले जाल्यार तेंच्या कडेन उत्तर काय आसना. बरोबर. थंड पियल्यार थंडी जाता पण कित्याक जावपाक जाय ही गोष्ट हांव मातशें हितून विस्तारान सांगू शकता की थंड पियल्या खातीर आमचे जे ताळ्याचे जे चामडी आसा तेचेर बारीक बारीक हेर असतात. हेर म्हणजे केस. जे केस एका सायडीन बिटिंग करून जे म्युकस म्हणजे आमच्या तोंडातली जी लुती किंवा स्पुटम जो आसा ते एका सायडीन ड्रॅग करून ते फुडें हाडटात. जेन्ना आमी थंड पियतात तेन्ना हे जे म्युकस ब्लँकेट आसता ती स्टेडी उरता. ती भायर येना कित्याक तर ते हेअर सेल जे असतात ते पॅरलायज जातात. आनी दिस इज अ टेम्पररी पॅरालिसीस ऑफ द हेअर सेल. इट इज नॉट अ परमनंट. त्याच्या कारणान म्युकस थंय उरता. एनीथिंग विच इज स्टॅग्नंट कॅन कॅच इन्फेक्शन लायक स्टॅग्नंट वॉटर इज इन्फेक्टिव्ह. तशेंच म्युकस थंय उरल्या कारणान यू कॅच अप इन्फेक्शन. सो दॅट्स अ रिजन एनी टायम कितें थंड पियाले आनी तुमकां हो जर का ट्रेंड आसा जाल्यार प्लीज गरम उदकाचे गळगळे करात न्हिदपाचे पयलीं अर्दो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. अच्छा म्हणजे समजा तुम्ही एखाद्या वेळेस समजा आईस्क्रीम खायची दिसले गरमेचे सीझन आसा तुम्ही खावा येता पण मागीर तुम्ही गरम उदकाचे गळगळे घ्या. ते कोणाक आयका आवडना बिकॉज इतले बरे आईस्क्रीम खाऊन मागीर फ्लेवर वता. बरोबर. बट इन अ लॉंगर रेंज दॅट कॅन हेल्प यू. डेफिनेटली इट विल हेल्प. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो Hello. Yeah. Hello, I'm calling from Kalangut. My name is Mary. My mother has a problem of coughing
she coughs. Mostly it is in the rainy season and winter. These 2 months in summer, she has no problem. But she keeps on coughing. She's a diabetic patient. Do you have a suggestion for that? Yes, very much. Mary, is she online still? ना Okay. okay. What is your age of your mother? 77. 77. Mary, she is diabetic, but is this under well-controlled diabetes or? She's on insulin, and sometimes it goes up. Otherwise, it's the normal, like 172, 150. Okay. And she has this seasonal pattern of coughing. She coughs only during winter and rainy, I think. Yes. Yeah, rainy season. Yeah. Only the summer 2 months she's better. Okay. It's not that. Okay. She doesn't get that much of cough. But the other time it is continuous throughout the day. Yeah. This can be related to seasonal allergy. Uh-huh. Okay. There is a term called seasonal allergy, because of which during those time you get some fungal infection, especially in Goan houses. Because if you have a tiled house, the chances of you getting a fungal infection on the roofs and on the corners are more. Okay. And if you get something like that, the fungus she inhales, the fungal mold she inhales during that season. And as your mother is allergic to it, she will definitely cough. She'll have the dry bouts of cough. Yeah, dry cough. Correct. Yeah. So you can just check for the blood test that time, her total count and differential count, for differentiating whether it is allergy or not. Okay. Right. Okay, thank you, doctor. Thank you so much. म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो तुमच्या घरातला आमकां आवाज येता. हां, टीव्हीचा आवाज कमी करात, प्रश्न विचारात. विचार. हॅलो, प्रश्न विचारात. हां, विचारात. मग आमकां तांचो आवाज आयकूंक येतालो. डॉक्टर, तुम्ही सांगताले की ते पावसांतल्या कांय घरांनी जेंकां नळे आसता तांकां फंगल इन्फेक्शन म्हणजे त्या पेशंटांक जावपाचे चान्सीस चड आसता म्हणून. इज इट म्हणजे हाका अशें प्रिव्हेंटिव्ह एस्पेक्ट कितें आसा की इज देर एनी? ना, प्रिव्हेंटिव्ह अशें कांय ना, बिकॉज आमच्या हातून मॉइश्चर खूब आसा गोंयान. आणि खंयच्याय पार्टाक मातशे जरी लिकेज असले की रोखडे वणटीर फंगस येवपाचे चान्सीस खूब वाडटात, खूपच वाडटात. त्यामुळे जितले जमता तितले घर ड्राय दवरपाचे, नळे बिळे खंय फुटल्यात ते रिपेर करपाचे. दॅट इज वॉट. नळ्याच्या घरा खातीर येना, पण बिकॉज लिकेज असल्या कारणान हांगा ते बारीक लिकेज उरतात आणि त्या खातीर मातसो प्रॉब्लेम जाता. वी सी दिस अलर्जीक कॉफ, अलर्जीक रायनायटीस ड्युरिंग दिस सीझन. अच्छा डॉक्टर, आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो या डॉक्टर न्हू? हय विचार. माझ्या कानान मातसो आवाज येता टूक 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 करून, आणि खूप दोतोरांक दाखयल्यार दोतोर म्हणटा कान बसला म्हणटा. काम कितें करता? वर्सां कितली? हॅलो. तू काम कितें करता? मेकॅनिक आसलो पयलीं. अच्छा, आणि तुजें एज कितें? कितली वर्सां तुका? 25. नाव कितें बाबा तुमचें? वितेश. ओके. पेडणेकर बाब, तुम्ही ज्या प्रकारे म्हाका सांगले की आवाज टिक टिक किटकिट येता, तो कंटिन्युअस येता की मदी मदी येता आणि थांबता? मदी मदी येता आणि थांबता. आणि कितें जाता ना, शेक बीन येयली न्हू, कानान टुक्क आवाज येता, एकाच कानाक, लेफ्ट कानाक. ओके. हो जो तुम्ही म्हाका तुमकां सविस्कर कित्याक विचारले, हे 2 प्रकार असू शकता. पण ज्या प्रमाणे तुम्ही म्हटले की शीक आयले की किट टिक जाता किंवा गिळताना टकटूक आवाज येता कानान, हय, हो तुमचो कानाची आणि नाकाची जी ट्यूब आसा, आमी जाका युस्टेशन ट्यूब म्हणटात, ती ब्लॉक जाल्या खातीर हो आसा प्रॉपर. आणि त्याच्या खातीर खरें म्हणजे तुमची नाकाची चेकिंग करपाक पडटले कानापेक्षा. कित्याक नाकाची चेकिंग केल्या कारणान नाकाची आणि कानाची जी ट्यूब आसा, जी तुमकां ब्लॉक करून कानाच्या पडद्याच्या फाटल्यान नेगेटिव्ह प्रेशर तयार करता, तेतून आमी सुदारणा नाकाच्या ट्रिटमेंटान करू शकता. तर ती डेफिनेटली ENT डॉक्टराक तुमकां दाखोवपाक पडटलो कान. पण हेतून हांव तुमकां सांगता, तुमी दाखयल्यार तुमची इम्प्रुवमेंट डेफिनेटली जातली. हय, डेफिनेटली येतले, कित्याक ना, डेफिनेटली. अच्छा, मस्त. फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हां हॅलो डॉक्टर, मुगेलो चलो 14 वर्सांचो आसा. हय, ऐकलंय, सांग. हांव मडगांवच्यान उलयतां. उलय. अरुणा सावंत. हय, प्रश्न सांग. ताका नाकांतल्यान रगत येता. केन्ना? नाकांतल्यान ताका रगत येता. केन्ना म्हणजे सकाळचे येता, दिसभर येता, केन्ना येता? कितें शिक्को काडल्यार येता, केन्ना येता? दोनपारचे, चडशे दोनपारचे. हां. काम कितें करता तो? स्टुडंट? शिकता तो? स्टुडंट. हय.
हय णवेक आसा. अच्छा 14 वर्सांनी. ओके. 14 वर्साच्या भुरग्यांतल्यान तिणी म्हटलें की दनपारां चड करून रगत येता.